गुड मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू अ न्यू व्लॉग. कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली, एकदम मस्त मजेत अशी. आम्ही बी बरी आसा, एकदम मस्त अशी. गुड मॉर्निंग न्ही आं, गुड आफ्टरनून जाले, 12:15 जाली. आवाज बारीक कर रे. 12:15 जाली आणि बाप्पू यांनी चेडू दोगांय टी व्ही पळयता, सॉंग्स पळयता दोगांय. हेणें सॉंग्स लायले, मातशें अशें कितें न्यू आवाज जावं कितें अशें लायली न्ही टी व्ही बी, मातशी मायंड तेजी डिस्ट्रॅक्ट जाता. ना जाल्यार मदीं खेळटलें, मदीं पिरपिटलें, मदीं धर म्हणटलें, अशें करून हें करीत रावता. ताका लागून मातशें तशें करून कितें लायलें न्ही जाल्यार त्या आवाजाचेर मातशें तेजो कॉन्सन्ट्रेशन वयता. टी व्ही पळयता मदीं मदीं, अशें ना की पळयना म्हणून. तेजी सायडीन मागीर अशें करून फेस टी व्ही कडेन आसत जाल्यार पळयता, म्हणून ताका घुंवडावन दवरिता. मागीर मातशें तें आयकता. ओके, नाजाल्यार चडशें फॅनाकूच पळयता. तर आतां न्ही 12:15 जालीं. तर म्हाज्या घरांतली सगळीं कामां, सकाळची कामां, दनपारची कामां सगळीं जाल्लीं आसा. आयज रांदून बीन जें आसा बीन तें बेगीन जालें म्हाजें. सगळें जेवण केलें, शीत केलें, रोस केलो, भाजी केली आनी सगळें रेडी जालें. तर आयज आसा बुधवार. आतां तुमी म्हणटली बुधवाराक शिवराक का म्हणून. तर शिवराक हेकाच लागून की आमच्या हांगासर न्ही आयज देव येता. तुमी एवरी इयर व्हिडिओज आसा बीन तो पळयताच आसतलो. हांव एवरी इयर शूट करता. मल्लिकार्जुनाची तरंगां जी आसता बीन ती भायर सरली न्ही लास्ट पुनवेक काय कितें तरी, तेन्ना ती अशी करून भोंवता न्ही सगळ्याक. मागीर वर्सान वर्स तें खंय खंय वचपाचें आसता पळय तांणी देवळां कोणागेर तशें वता न्ही. तशें आमच्या हांगासर जें ऑपोजीट घर आसा पळय आमच्या नेबरागेर, हांगा ह्या घरांक वत मारता दिसना तेंगेर न्ही एवरी इयर येता देव येता. म्हळ्यार देवाची तरंगां येता. आमी देव येता म्हणटा ताका, मल्लिकार्जून काणकोण. सो तोच आयज देव येता. ताका लागून आयज आमी शिवराक आनी सेकेंड थींग म्हळ्यार म्हाका आतां तेंगेर वचपाक जाय, थोडी फार अशी हेल्प अशी म्हणून. चड अशें मोटें कांय करना, ती प्रसाद च्या स्नॅक्स बी अशें करून दिता. बट थोडेशें अशें हेल्प म्हण हांव वता. तुमी तर पळयल्यार चवथीक बीन ती आमगेर येवन आमकां भरपूर हेल्प करता. सो आनी अशें करून नेबरागेर कितें फंक्शन फेस्टिवलाक कित्याक वचून हेल्प करप हें कितें म्हणल्यार शेजार धर्म न्ही, वचूंकूच जाय, एकमेकाक पळोवपाकूच जाय न्ही. सो तशेंच हांव वता आतां तेंगेर. न्हालें बीन सगळें रांदून करून न्हालें, हांव न्हालें, हो न्हालो. हो सकाळीं मार्केटान बी वचून येयलो फुलां बी घेवन. तर देवाक जें कितें दिवपाचें आसा पळय न्ही, फुलां केळीं हें तें सगळें हाडलां. तें दिवपाचें तें सगळें बाजार करून घेवन येयलो तो. हो गेलो आनी तो माम गेलो नेबर. थंगा वचून जें कितें आयचे दिसाचें आसा तें कोटाक घेवन आयलें. आनीक तेदो म्हणल्यार हांवें सगळें घरांतलीं कामां बिमां करून काडलीं, बायेक मातशें न्हिदयलें बीन. आतां तें उठलां आनीक ताका न्हाणोवपाचें उरलां. बाकीचीं सगळीं कामां जालीं. निवळ साणीचें म्हण न्हांव दूद फाटल्यान पेज, देवाची पुजा हें तें सगळें जाल्लें आसा. जस्ट बायेकूच न्हाणोवपाचें उरलां. हो न्हांवन सकाळ फुडें बेगीन पुजा बी करून मार्केटान बी वचून आयलो. आनी हांव बी न्हालें तेंगेर वचपाक लागून. हेका म्हणल्यार मातशें राव आनी मातशें तेंगेर वचून येता हांव आनी मागीर बायक न्हाणुया अशें म्हटलें. सो आतां वता तेंगेर. रेडी बी कांय जावना, जस्ट न्हांवन बाथरुमांतल्यान भायर येयला आनी व्हिडिओ स्टार्ट केला. मातशें केस हें करता आनी वता तेंगेर वचून येता. रेडी म्हळ्यार अशें चेंज बी कांय ना, जस्ट मातशें केस बीन मातशें हें करता. अशें बांदून काय वचपाना न्ही. सो केस बी मातशें उगयता आनी हें करता आनी तेंगेर वचून येता. पळयता पंचखाज करपाची आसा, जी प्रसादाक दिता पळय न्हू लोकांक सगळ्यांक वांटपाची. सो ती पंचखाज करपाची आसा. सो ताकाच लागून वचून पळोवन येता. ती म्हणटाली सय कातून दवरितली अशी म्हणून. पळयता सय कातून दवरलेल्या पंचखाज बी करून येता आनी बायक न्हाणयता. नाजाल्यार जावना जाल्यार पयलीं येवन बायक न्हाणून मागीर परत वतलें तेंगेर. ओके, सो कशें कितें तें पळयता, दाखयता तुमकां. आनी आयच्या दिसांनी मातसो शूट करपाक प्रॉब्लम जातलो, कित्याक लागून की हो बायक घेवन आसतलो न्ही, बायक काय खंय दवरुपाक मेळना, हो घेवन आसतलो आनी हांव थंय कितें काम करतलें. सो कशें शूट करपाक पॉसिबल जाता पळय न्हू तें पळयता आनी करता, कितलें पॉसिबल जाता तें. ओके, सो मातशें तरी तुमकां दर्शन हें दितलेंच. ओके, सो चला मेळटा मागीर थोड्या वेळान. ती हांगासर फुलां बी सगळीं बावून गेलीं. दोन उरल्या, दोनी एका. बायेचे कपडे बी सगळे धुवून घातले. एकदां मशीन लावन पळय कपडे सुकोवंक घातले आनी दुसरें मशीन चालू आसा हेका मातशें पळय म्हटलां. सो चलो पळोवया तेंगेर कितें जालां तें. बाय ऊक आसा. सो बायनी ऊक करीत आसा. पळयता कशें कितें करता तें. रावता जाल्यार रावतलें. हो आसा न्ही, हो आसली की तेजी कटकट ना. म्हाज्या बरें हेजे कडेनूच रावता तें. दाट दाट हय दाट आसता तें.
घराकडे आयले रेडी जाले रेडी इन सेन्स येवन बायक न्हाणयले आमी आनीक हेका वाळलो बीन हो जेवलो हांव जेवलें आयदनां धुलें किचन निवळ केलें सगळें केलें आनी हें पळय सामान देवाक दिवपाचें घेवन वता आतां टायम जालो 2:30 जावन गेली 2:35-40 जाली आनीक 1:30 1:15 सुमार येयल्लें हांव इतलें सगळें केलें बेगी बेगीन आयदनां बिदनां सगळीं कसलीं हेका म्हटलें मातशें बायक न्हिदय तें न्हिदत ना आनी ताका न्ही अशें खंय वचपाचें आनी तें सुद्दां न्ही हांव सुद्दां खंय वयता तो हो खंय वचपाचो आनी ताका न्हीद कशीच पडना न्हिदना कशेंच न्हिदयल्या पासून उठ्ठा सो गरम जालें म्हाका सो हें पळय सामान सगळें उटीचें बीन घेतलां होट दिवपाची आनीक वता आतां तुमी म्हणटली आतां थंय आनी बॅग घेवन वता काय म्हणून मामी म्हणपा लागली ताट आपूण दिता ताट आसा म्हणपा लागलें तूं होट घे आनी होटी सगळें घे आनी होटी अशी न्ही ती देवाक जें कितें कापड ते तरंगार घालतात तें सगळें ओके तें सगळें घेवन वता आतां चला वता उदक तुमकां पंचखाज बी दाखयल्ली पळय न्हू ती भरपाची उरल्या आनीक बाकीचे रांगोळी बी सगळी घातली रांगोळी घातली पंचखाज केली तें सगळें केलें फुलां बिलां सगळीं मेकळी करून दवरल्या कपला लावपाचें आतां हें वचून हें करता होट्टीचें ताट रेडी करता आनीक तें पंचखाज करून घेता ओके हो आनी बाय मागीर येतली कितें कितें घेतलां काय म्हणल्यार हें हांगासर कापड घेतलां आनीक नाल्ल होटी फुलां दिसता तुमकां फुलां स्वीट्स केळी बी सगळीं हा तांदूळ बीन सगळें घेतलां कपडे सुकले आनी वता आतां ही गेट काडपाची धांपपाची ती गेट काडपाची धांपपाची तसलें जालो टायम न्ही 4 बी म्हटल्यार 3:30 4 बी म्हटल्यार येता देव ताका लागून आनी तुमी म्हणटले आतां कुर्ता घातला का म्हणून तर हय टायम मेळो जाल्यार येवन न्हेसतलो आतां टायम ना म्हणून जस्ट कुर्ताच घातला उदक नायटीच घालून गेल्लें न्ही मागीर येवन सपोज टायम मेळो जाल्यार हें करतलें साडी न्हेसतलें कसो टायम मेळटा तो पळयता उलोवपाक बी टायम ना चलता चलता व्हिडिओ जो आसा बीन तो करता मामान गेट उक्ती करूना मामाक याद करता गेट ओपन करपा लागून ओके सो चलो मेळटा तुमकां मागीर
माझ्या बाजूला हातपाय परिणाम देऊ लागेल काम करून हय हय सो आयले हांव वचून तेंगेर म्हणल्यार देव जे आसा पळय न्हू ते येवन गेले चेंज केले हांवें पयलीं म्हटल्यार येवन आनी इतले टायर्ड जाले तुमकां सांगता टायर्ड अशें ना की काम करून जावं कितें अशें करून टायर्ड जाले अशें ना यो वच करून जे आसा म्हणजे ते टायर्ड जाले 2-3 फावटी म्हणल्यार एकदां प्रसाद करपाक गेलें एकदां प्रसाद भरपाक गेलें एकदां होटी व्हरपाक गेलें मागीर रेडी जावपाक बी तें जालें आनी नेक्स्ट म्हटल्यार मागीर परत एकदां म्हाका म्हळ्यार म्हाजें एक पार्सल आशिल्लें सो तें कलेक्ट करपाक येयलें हो आशिल्लो भितर भायर न्हिदलेलें सो तांकां आनी उलो मारना ताका आनी कॉल केलो ना ही कार्टांतल्यान पार्सल आयिल्लें तेणें म्हाका कॉल केलो हांवूच येयलें घेतलें हाडून दवरलें परत गेलें अशें करून इतले पावटे मारले की यो वच करून जाम जालें टायर्ड जालें तर जें कितें रिच्युअल बीन आशिल्लें पळय न्हू तें सगळें जालें आनीक देव बी जें आसा पळय तें येवन गेलें आतां ते नेक्स्ट कडेन अशें करून खंय वतले थंय रावतले अशें करून तेंचे ते म्हणल्यार जे युजल इयरली तेंगेलें कितें आसता पळय तें सगळें आसतलें सो जें कितें म्हाका पॉसिबल जालें शूट करपाक तें हांवें तुमकां शूट करून दाखयलें आनी कितें जाता हो बी नासलो जाल्यार शूट करता म्हणल्यार अशें करून बऱ्या पडटा हांव कितें करता तें म्हाका तें शूटूय करपाचें कितें हेल्पूय करपाचें अशें करून म्हाका मातशी गडबड जाली पण जितलें कितें पॉसिबल जालें शूट करपाक न्ही तितलें तुमकां हांवें दाखयलें शूट करून सो नेक्स्ट इयर बी पळोवया मागीर परत येतले पयलीं हेज्या बरें शूट करून तुमकां दाखयता ओके सो आतां न्ही सद्याक मातशी म्हाका थोडीशी गडबड आसा कित्याक की तुमकां नेक्स्ट विडियोन कळटलें थोडेशें सांगता तुमकां आतां न्ही आमी खंय तरी वचपाक भायर सरता एक्चुली आतां हो जे कडेन आमी वचपाक भायर सरता पळय तो आतांचो प्लॅन नाशिल्लो फाल्यांचो प्लॅन आशिल्लो बट आतां देव बी जे आसा पळय येवन गेले बेगीन 5:30 समथींग जाली सो हो म्हणपाक लागलो टायम आसा न्ही भायर सरया अशें म्हणून सो तुमकां दाखयता फाल्यांच्या विडियोन आतां तर तुमकां कांय दाखयना सांगना दाखोवपाक तर मेळना सांगना बीन आतां नेक्स्ट विडियोन जें आसा पळय तें तुमकां कळटलें सो आतां येयलां मातशें चेंज केलां 5 मिनटां बसलां आतां वचपाची तयारी करपाक जाय मागीर बायक रेडी करपाक जाय आमी रेडी जावपाक जाय भायरचें थोडेशें पॅकींग उरलां तें करपाक जाय मागीर तेंचें तें सगळें कॅरी करपाक पडटा डायपर्स आनी हें तें सगळें उदक बिदक कपडे बिपडे तें सगळें पॅकींग करपाचें आसा प्लॅन नाशिल्लो न्ही वचपाचो सो ताका लागून हांवें कांय तयारी अशी करूं नाशिल्ली सो आतां तें सगळें करता गडबडच सगळी सो ताज्या पयलीं म्हटल्यार आयचो व्हिडियो जो आसा पळय तो एंड करून घेवया अशें म्हणून सो चलात तर आयचो व्हिडियो हांगासरच एंड करता आनी मेळटा तुमकां फाल्यां अशेंच नवे व्हिडियो घेवन तो मेरेन म्हाजे व्हिडियो अशेंच पळयत रावात व्हिडियो आवडले जाल्यार लायक शेअर कमेंट करपाक विसरनाका नवे आसा चॅनलाचेर चॅनल बी सबस्क्रायब करा चलात मेळया तो मेरेन थँक्यू फॉर वॉचिंग बाय फाल्यांचो व्हिडियो पळोवपाक विसरनाका बरो इंट्रस्टींग असो व्हिडियो आसा